आज 15 जुलै 1583 ह्या दिसा पोर्तुगीज शासनान चलयल्ल्या धर्मशाळा विरुद्ध कुंकळेच्या गांवकारांनी उठाव केल्लो. हो उठाव युरोपियन वसाहतवादी विरुद्ध आशिया खंडांतलो पयलो उठाव. म्हज्या सरकाराच्या प्रयत्नान ह्या दिसाच्या यादीस दिल्लींतल्या नॅशनल वॉर मेमोरियल हांगा मनयता. समेस्त गोंयकारांच्या वतीन कुंकळेच्या ह्या अमर हुतात्म्याक आमी विनम्र आदरांजली दिवची. ताचो कार्यक्रमूय बी कुंकळेंतल्या त्या स्मारकाचेर आयजूच घडोवन आयला मेन्शन करपा खातीरच. स्पीकर सर, जे मुखेलमंत्री मेन्शन केला तेजेरूच आज मेन्शन केला. आज मुखेलमंत्री के सगळे फोटो दिसते थिंगा कुंकोडे, पूण चिफ्टनाले फोटो नाही. आम्ही मुखेलमंत्री कडेन एक जे सांगला आणि त्याने उत्तर दिलेले की ते चिफ्टन मेमोरियलाचे रेनोवेशनाचे काम तो घेतलो म्हणून. अजून ते रेनोवेशनाचे काम सांगला मागोता की मुखेलमंत्रीन आमकां उतर दिचे की हे चिफ्टन रेनोवेशन जावपाक जाय. स्पीकर सर, दुसरे स्पीकर सर, चिफ्टन मेमोरियल हो पुस्तकां धाडपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलें. तेका राज्यस्तरीय फंक्शन हे म्हज्याच सरकारान केलें. तेका राष्ट्रीय स्तराचेर फंक्शन म्हज्याच सरकारान केलें. स्पीकर सर, त्या 16 महानायकांचे ताज्या फॅमिलीचे हस्ते फेलिसिटेशन अवॉर्ड दिवन पयले फावटी गेल्या 60 वर्सांक म्हज्याच सरकारान केले. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्यूशन. स्पीकर सर, प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्यूशन हांवें घातलेले आणि हांव सगळे मेंबराचो आभार मानता कित्याक दे पास्ड इट युनॅनिमसली. स्पीकर सर, हे मुखेलमंत्रीन जेन्ना स्टेट फंक्शन केला तेणे थिंगा येवपा जाय. 2 पुसा तो एब्संट रावला. ह्या गजाली ना माननीय मुखेलमंत्रीन आमकां उत्तर दिवचें की बिकॉज ही मेन्शन्ड इट. स्पीकर सर, आमी ऑलरेडी सुरवात केला प्रोसेस करपा खातीर. तुगे PWD इंजिनियरा सांग ते सगळे पेपर तांकां दिले. हे रेनोवेशन हे वर्सा भितर करता. स्पीकर सर, Start question number 1. सभापती भाषे Start question 1. एकच मिनिट. सभापती भाषे म्हाका आनी एक मेन्शन प्लीज. सभापती महाशय, सभागृहाचें कामकाज चालू जावच्या पयलीं हांव पुराय गोंयच्या जनतेक आव्हान करपाक सोदतां. सद्या व्हडा प्रमाणात पावस पडटा, झाडां पेडाची पडझड जायत आसा, नैसर्गिक आपत्ती आसा. ह्या पार्श्वभुमीचेर हांव जनतेक आव्हान करतां. गोंय सरकारचे आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा पूर्णता कार्यरत आसा, तरी सगळ्यांनी जतनाय घेवप हें गरजेचें आसा. दुर्घटना घडली जाल्यार तेजो नियंत्रण कक्षाक कळोवची आनी आमी तात्काळ तेका मदतूय कार्य करता. काल बिचोलेंतूय ह्या पद्दतीची जाली. सगळे उदकाची तळी आनी धबधबे हांगासर कोणीच वयचे न्ही हें हांव स्पीकर सर मेन्शन करता. स्पीकर सर, आनी एकूच म्हाका करेक्शन करपाचें आसा. Speaker sir, correction of the statement made in respect of the date of commencement of the payment of the concession fee in respect of Manohar International Airport. Sir, I wish to place on a record the following. That in response to certain replies to starred LAQ number 1B dated 5/2/24, starred LAQ number 5B dated 25/7/2023, unstarred LAQ number 76 dated 18/7/23, unstarred LAQ number 117 dated 8/8/23, tabled in the earlier session of this August Assembly, and during the discussion on budget on 5/2/24 pertaining to the Directorate of Civil Aviation, it has been independently stated by me that the date of commencement of the payment of the concession fees and annual premium to the government in respect of Manohar International Airport, MOPA, under concession agreement dated 8th November 2016 as 31st May 2024, which I would like to hereby correct and place on a record of this House so as to read as 7th December 2024 instead. Thank you, Speaker, sir. Start question 1. Just right. Speaker sir, I want to draw the attention of the House to Rule 62. Speaker sir, आज प्रश्न हा NEP-चेर ह्या हाऊसान. काल एक इंटरव्यू आयला एक सिनियर गव्हर्नमेंट ऑफिसर, सेक्रेटरी एज्युकेशन, एक्सप्लेनिंग NEP. Rule 62 clearly म्हणटा Speaker sir, questions of which notice has been given by members and answers to questions which minister proposes to give in the House shall not be released for publication until the questions are taken up and answers are given on the floor of the House. Speaker sir, ना जाल्यार प्रथा जातली की प्रश्न आमचो येवचे पयलीं मिनिस्टर ना जाल्यार तांचे सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फरन्साक घेतले
मागीर उत्तर कसलें वेर इज द सँक्टिटी ऑफ द हाऊस स्पीकर सर आय विल बी फोर्स टू मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नाजाल्यार तुमी गव्हर्मेंटाक पयलींच सांगात अँड वॉर्न देम की अशें जावंक जायना म्हणून स्पीकर सर इट इज रिलेटेड टू द NEP as हय पूण क्वेश्चन आहा रूल 62 इज वायलेशन हांव दाखयता तें कितें गिव अ रुलींग स्पीकर सर गिव मी अ रुलींग स्पीकर सर इट इज रिलेटेड टू द NEP असली म्हणून कदाचित तो कदाचित न्ही कदाचित जावंक शकना हाऊस इज कॉल्ड हाऊस इज सुप्रीम स्पीकर सर आमकां खंयसरूच हावजाचो खंयचोच रूल आमकां मोडपाचो ना आणि तशेंच सर मोडो रूल मोडो he said no rule मोड म्हणू स्पीकर सर ही चीफ मिनिस्टर नीड्स टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑन दिस तुझे कितें आसा कितें तुझे कितें सांगपाचें आसा स्पीकर सर आमकां हे हो बुक दिला अनस्टार्ट बुक दिला Speaker sir, आता हल्ली मरे हावजाची अनस्टार्ट दिवपाक श्री दिगंबर कामत sir, I may be allowed to move a breach of privilege against MLA Elton DeCosta. I may be allowed to move a breach of privilege against MLA Shri Elton DeCosta. अरे हे पहिले क्लियर कर Speaker sir, मुख्यमंत्री यू टेल देम they cannot reply श्री Speaker sir, there has been recent occurrences wherein Shri Elton DeCosta has made serious allegations and objectionable references against our honorable Speaker Shri Ramesh Tavadkarji. Shri Elton has tried to move a resolution regarding political resolution for scheduled tribes in Goa, which has been already discussed and Speaker adopted by sir, this nothing August. stops us from moving a resolution. Speaker sir, nothing stops us from moving a resolution. ऐकून घ्या Speaker sir, आम्ही ऐकता, by raking up but this issue nothing and making stops us from moving a resolution. Speaker sir, honorable Speaker, the हे कितें ही झाली हुकुमशाही काय कोमेसू the privilege of this दादागिरी house. कोमेसू विरोधी Speaker पक्ष sir, युरी आरेमा ऐकून घ्या Speaker sir, nothing stops us. No, Speaker sir, ऐकून nothing घ्या stops us. स्पीकर सर जस्ट वन मिनिट ऐकून घ्या सभापतीचो अपमान जाल्लो अरे सभापतीचो अपमान कशी झालो Speaker sir, how is this a breach of privilege? How is this a breach of privilege? Speaker sir, how is this a breach of privilege? Speaker sir, how is this a breach of privilege? Speaker sir, ऐकून घ्या एक मिनिट ऐकून घ्या ऐकता हांव पण आता स्पीकर हो विषय सर असा जेन्ना आमी एसटी चो प्रश्न काडटा nothing ऐकून घ्या. stops us from putting another private member resolution. We can your pass कोण तुम काय घेऊन बसना काय मुखार काय केलं ना काय केलं ना आम्ही एसटी स्पीकर सर तुम कित केला स्पीकर सर जेन्ना रेझोल्युशन केला देर हॅज बीन नो फॉलो स्पीकर सर देर हॅज बीन नो फॉलो ना ना स्पीकर सर दिस जे हे ब्रीच स्पीकर सर स्पीकर सर कितें वाटतंय ना स्पीकर सर जे प्रश्न हा हो एसटीचो प्रश्न आम्ही मांडलो नो इट इज नॉट अ ब्रीच शो मी द रूल वेर ही सेज दैट he cannot put the private members resolution speaker sir under what can he not put the private members resolution speaker sir rule नको आमका what is the rule speaker sir अरे 5 साला झाल्या what stops us from putting it again speaker sir तुम काय केलं पास कोण काय केलं स्पीकर सर पास कोण काय केलं ना घेऊन बसले स्पीकर सर या विषयासंदर्भात हांव क्लॅरिफिकेशन दिता स्पीकर सर ना आमकां तेणी माफी मागपाक अरे जाय स्पीकर सर ना कित्याक माफी मागतले एसटी प्रश्न गेल मग माफी मागपाचे स्पीकर सर एसटी प्रश्न गेल मग माफी मागपाचे सर स्पीकर सर ताणे स्पीकराची माफी मागची पडटली कारण स्पीकर सर तो स्पीकराचे काय उलयलं ना तो स्पीकराचे उलयलं ना स्पीकराचे काय उलयलं सर तो कांयच उलयलं ऐकून घ्या हांव स्पीकराचेर उलयल्ला हांव स्पीकराचेर उलयल्ला काढून पळय ना हांव स्पीकराचेर उलयल्ला स्पीकराचेरूच उलयला तू जरूर उलयला स्पीकराचेर ना सर असली सर आम्ही ऐकपाचे ना असली दादागिरी आम्ही ऐकपाचे ना स्पीकर सर तुका आम्ही मान दिता बट मागपाक जाय स्पीकर सर हांव स्पीकर स्पीकर सर अरे दिस इज नॉट परमिटेड How is this permitted? Speaker sir, because we have raised the ST issue. सभागृहाचे कामकाज अर्धवरान स्थगित करता माननीय सभापती परत मुख कर रे स्पीकर सर
एक म्हाका एक क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय जें तेणें बाब दाजी साळकरान सर, जें ताणे- ब्रीच ऑफ ताणे प्रिविलेज माफी मागपाक ब्रीच ऑफ जाय. प्रिविलेज जें ताणे मांडलां माफी मागपा जाय एक ST समाज. अरे हाव इज ही आस्किंग माफी स्पीकर सर when he moves a breach it goes to the deputy speaker why is he asking to apologize speaker sir under what rule Yeah. when it goes to breach of privilege leader, has to opposition apologize. leader, स्पीकर सर तशें जाल्यार ताका टेबल Mr. Alemao. आणि जावन डिस्कशन ऑपोजिशन लीडर युरिया बसा बसून घ्या तुम्ही. ना स्पीकर सर तशें जाल्यार तेणी ऑलरेडी मूव केला Speaker sir, Table he करा, आतां move discussion kela, करा. but you all are asking for an apology. Why should he apologize? हे पळय स्पीकर He has done it in. स्पीकर सर जेन्ना तुमचेर डायरेक्टली एखादो हावजातलो हो मेंबर उलयता आणि तेणे टेबल केला आसत जाल्यार तुमी ते मूव करून घेयात एडमिट करून घेयात लेट अस स्पीक सगळ्यांक उलोवणी तेजेर तशें आसत जाल्यार Speaker sir, is by rule. once it is moved, it goes to the deputy speaker. तेजेर आणि हे ना and you all are asking him to apologize. He has done in the interest of the ST leader. community. He feels it is done. Let it go to the privilege committee. ऑपोजिशन लीडर युरिया बसून घ्या, How? बसून Why घ्या. are you asking to apologize? विलेज कमिटी वचपाक दुसरो विषय आता स्पीकर तोच विषय बुकाप्रमाणे विषय तोच. leader. It goes. You all cannot ask for apology. युरिया लेमाव बसून घ्या, बसून घ्या. Speaker sir, you all cannot ask for an बसून घ्या apology. पहिले. स्पीकर सर एखादो मेंबर म्हणजे जे ऑलरेडी पास जाला फाटल्या हेतून आणि तोच विषय घेऊन होच विषय- डायरेक्टली जर स्पीकराचेर उलयता होत आसत विषय जाल्यार चलचें ना. होत विषय असा. Because sir, nothing stops him from taking the same issue. You show me the rule that he can't take the issue. हावजान फाटल्याच पास म्हणजे तू परत अरे परत हावजान तुम गेन बसून आहे मरे ते काय केलं ना तुम्ही त्यानंतर किती केले सो ही वॉन्ट्स अ डिस्कशन स्पीकर सर तो जे discussion. He wants a discussion. No, we are not happy. Because sir, we want a discussion. ऑपोजिशन लीडर बसून घ्या. Because sir, we want a discussion on that. ऑलरेडी झाली Because sir, तू सगळ्या बसोय म्हाका कितें बोलता तू सगळ्या बसोय Because sir, तू सगळ्या बसोय म्हाका बसोय नाका आम्ही घेऊन बसून तांकांय ना. सांग स्पीकर घेऊन सर बसून ना. युरिया लेमा बसून घ्या. तांकांय सांग स्पीकर सर ज्या विषयासंदर्भात तेजे डायलॉग आसती मरे लेट दे बी अ डायलॉग आणि जो विषय केला होता, या विषयासंदर्भात Why? No, he will not apologize. He will not apologize. आम्ही रेझोल्युशन पास झाल्या उपरांत Because sir, he will not apologize. सेंटर युरिया लेमा पास बसून घ्या. ताका बसोय मरे तू माननीय मुख्यमंत्री बसून घ्या. बसून घ्या. या विषयासंदर्भात जसं स्पीकर सर स्पीकर Because sir, सर तू उलय मरे तू उलयतालो तू उलय मरे तू या विषयासंदर्भात मिस्टर एल्टन डिकोस्टा आणि म्हणजे हांव स्वताक जे आसा न्ही 96 पासून या सगळ्या ट्रायबलच्या मुवमेंटाक आसा. एक गजाल ती ताका खबर आसा खबर ना तुका ताका स्टेटस दिवपा पासना आज पर्यंत जे आसा न्ही हांव मध्यंतरी ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो. आतां हे सगळें करता आसतना सुद्दां आज एक विशय जो आसा जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा त्या विशया संदर्भात म्हाका दिसता फाटले आमचे गणेश गांवकर जे आसा आमदार आसा ताणें थाराव मांडलो आणि तो सगळ्यांनी युनिव्हर्सिटी आम्ही मान्य करून घेतलो. तो एक गजाल जालो. ताजे नंतर 2023 फाटल्या असेंब्लीक कॉलिंग अटेन्शन हाडलें. कॉलिंग अटेन्शन हाडून आमी सगळ्यांनी ताजेर म्हाका साधारण 1-1.5 वर चर्चा केल्ली आसा. आणि हे सगळें मानून आमी सगळे दिल्ली गेले. दिल्ली वचून जे आसा न्ही युनियन होम मिनिस्टराक मेळ्ळे आणि कॅबिनेटाक सुद्दां जे आसा न्ही हो प्रस्ताव मानून घेत आसा. म्हणजे आज हांगा उरता कितें या विशया संदर्भात विधानसभेच्या भायर एखादो आमदार जो आसा न्ही स्टेटमेंट करता हे योग्य का कितें. Because sir, he is exercising his rights as a private member's resolution. He can put it. आता तू हेजेर स्पीकर सर म्हाका दिसता हाऊस डिस्ट्रॅक्ट कोण फायट विधानसभेक त्या संदर्भात क्वेश्चन रेज करपाक He has done it in the interest of, according to him, he has done it in the interest of the ST community. स्पीकर सर त्यांनी हावजान उलोवपाक जाय आशिल्लें. बरोबर, हांव तें तो जे सांगता. तुमचेर की उलयला हावजान घेवपाक पळय, विशय तो. आमचो कन्सर्न आसा स्पीकराचेर उलयलो. So speaker sir, तू घाल privilege committee घाल. Refer it. He will not apologize. स्पीकर सर तो स्पीकर सर, तुमचेर ताणे- उलयला तो त्या आम्ही रेझोल्युशनात तो विषय ना. प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, ताणे अशें उलोवन पूर्ण ST समाजा खातीर एक दाजी साळकर अरे I told he will not apologize. जाता ते कोणान म्हणा. तू Speaker sir. तुगे लँग्वेज हांव यूज करपा ना रे. ती तुका सोबता म्हाका सोबना. तू लँग्वेज यूज कोत्ती ती वास्को यूज कोत्ती तुका सोबता हांगा सोबना. ताणे प्रस्ताव मांडचो.
स्पीकर सर ताणें हे तुमच्या अगेन्स्ट उलोवन पूर्ण ST समाजाचो इन्सल्ट केल्लो आसा हावजाचो इन्सल्ट आज हावजाचो इन्सल्ट केल्लो आसा हावजाचो आनी इन्सल्ट त्या खातीर ताणें अरे स्पीकर ते कितें उलोवपा दिनाय ते गिव हिम लेट हिम स्पीक नो माफी मागून तेणे स्पीकराची कितें अरे अरे व्हाय शुड ही अपॉलोजाइज यू आर मूविंग अ ब्रीच स्पीकर सर तुझ्या म्हणणे refer it to the committee राजी साळकर तुझे म्हणणे मानचे स्पीकर सर ताणें apology केली. तुम्ही ऍडमिट कित्याक केले सपोज इट वॉज टेकन व्हाय डिड यू ऍडमिट इट फर्स्ट इन फर्स्ट प्लेस व्हाय डिड वॉज ऍडमिटेड यू शुड हॅव नॉट ऍडमिटेड इट व्हाय डिड यू ऍडमिट इट स्पीकर सर स्पीकर सर तू ऍडमिट कित्याक केले व्हाय डिड इट वॉज ऍडमिटेड ह्या हावजान घातलेल्या त्या प्रमाणे admit करून तुमचो इन्सल्ट लॉर्ड्स काय Admit झाले. लॉर्ड्स कॅन काढून Admit झाले. लॉर्ड्स वर नॉट पुट ऑलरेडी अलाउ केले लॉर्ड्स वर नॉट पुट वाव इट केम वन लॉर्ड्स गायल्यो राजी साळकर It was not admitted. It was लॉर्ड्स not कॅन वन admitted. येयलो न्हू वन कितें येयलो गायना सोडा वन येयलो मुगेलो It was नंबर not वन येयलो admitted. जे राजी तुमच्या साळकर अगेन्स्ट उलयला, स्पीकर सर एक उलयला सांगा ताजेर. तू उलयला. माननीय हे पळय verbatim आसा. राजी साळकर म्हणून दी स्पीकर सर ताणें जे तुमच्या अगेन्स्ट उलयला एक तर ताणें फुल हावजाचो डिसरिस्पेक्ट केला आज कोणाचो डिसरिस्पेक्ट केला आणि स्पीकरान सांगचे आणि एक वेळ बसून घ्या स्पीकर सर तुम्ही सुप्रीम आसतना तुम्ही हावजाचो हे आसतना ताणें अशें उलोवप योग्य नाशिल्लें ही हॅज टू अपॉलोजायज हय आज तुमच्या सारख्या लिडरा खातीर आज तुम्ही खंय तरी नेटान तांचो विशय मांडून घेतला म्हणून खंय तरी आज ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिल पास जालें आमचे डबल इंजिनचे सरकार आसा आनी डबल इंजिनचे सरकार वयर नरेंद्र मोदीजी आसा हांगा प्रमोद सावंत आसा आणि ह्या डबल इंजिन मिक्स आहा ओली डबल इंजिन फुल ना तुगेले मिक्स आहा डबल इंजिन सर आणि ओली डबल इंजिन मिक्स आहा फुल ना तुगेले हे पॉलिटिकल हांव देव बरें तांणी करूं भायलो म्हणटा. पार्ट लायलो हय हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे गणेश गांवकर Imported part केले. ते ताणें तो रेझोल्युशन मांडून आमी सगळो तो एडॉप्ट केलो ह्या हावजान तो एडॉप्ट करून तुम्ही सांगला तशें ताचेर कॉलिंग अटेन्शनाचेर डिबेट जाली डिबेटान आमी सगळे एग्री जाले वयर होम मिनिस्टरा कडेन तुमी पावले तांणी तो कॅबिनेटान नरेंद्र मोदीजीन ताजो एक्सेप्ट केलो आनी फुडल्या हातून ते बिलूय येवपाचें आसा इतलें सगळें आसतना म्हाका दिसता काँग्रेसी कडेन ह्या सरकारा विरुद्ध कसलेच मुद्दे ना आणि त्या काँग्रेस- आशिल्ले Speaker, प्रश्न sir, मांडून let me speak. डिसरेस्पेक्ट करप म्हणजे ह्या सगळ्या हावजाचो डिसरेस्पेक्ट स्पीकर सर म्हाका उलोवपा दी स्पीकर स्पीकर सर म्हाका उलोवपा दी गेल ते सेशनासून टिल नाव व्हॉट प्रोसिजर तुगे फॉलो अप केले प्लेस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस व्हॉट बसून घ्या तुम्ही किती केला बसून घ्या. लास्ट बिल प्रस्ताव- केले प्रस्ताव आफ्टर द होते. डिस्कशन ऑफ द बिल पूर्वात यू घेतला. प्लेस इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस व्हॉट बसून एल घ्या. सेंड टू द सेंटर बसून घ्या. दाखव तुम्ही किती केले ते मान्य- यू प्लेस इट व्हॉट एल हॅव डन तू तुझ्या तुमगे इन्सॉन केले डिमांडान ते डिकोस्टा अरे एल्टन इतून डिकोस्टा स्पीकराचेर भायर उलोवपाचें न्ही Speaker, प्रेस sir. घेवन Speaker, स्पीकराचेर sir. उलोवपाचें न्ही Speaker, sir. स्पीकिंग हाऊस इतलं बोवाळ करता. डिमांडाच्या तो इतलो वेळार adamant कितें आसा? बजेटाच्या ताणें तुमची Speaker, बाकी sir. आमची आणि इतलं कामकाज बोवाळ सुरू करता. करपाक स्पीकर सर इतले बोवाळ इतले विचारूंक जाय आसा इतले बोवाळ करपाक हांवें कितें व्हडली क्रायम केली विचारपाचें क्रायम स्पीकर सर आमची Because एकूच sir, मागणी- मुख्यमंत्री, you have done nothing आमची by एकूच only मागणी- sending one letter. That is all you have done. स्पीकर सर कॅबिनेटान डिसिजन पास केला तू ते मग ते written communication that कॅबिनेटान Speaker sir. पास केला स्पीकर सर तुमकांय खबर आसा Speaker sir. कॅबिनेट हॅज पास दीस आणि आम्ही रेझोल्युशन जाल्ल्या उपरांत Issue is very simple. Issue is very simple. He has moved a breach of privilege. If you are allowing it, you allow it. It is your decision. But Speaker sir, he will not apologize as per the member. He has done it. He has to apologize. He has to apologize. आणि apologize करूंकच जाय. नाव म्हणून सांगता Speaker sir, तुम्ही इथे privilege committee घालाय. Privilege committee धाडाय. स्पीकर सर तुमचो अपमान Because हो sir, सगळ्या we have हावजाचो done अपमान. this in the interest of the सभागृहाचे ST कामकाज- community. स्पीकर तुमचो अपमान हो बारापर्यंत सगळ्या स्थगित हावजाचो कोणान अपमान अपमान. केला? झिरोवर श्री विरेश बोरकर फाल्यां उरतले आमकां कितें इट विल गो ऑन टुमारो झिरोवर श्री विरेश बोरकर फाल्यां उरतले आमकां कितें इट विल गो ऑन टुमारो